गिरीश आज मी पळयलां की सकाळी एक रेस्क्यू केले तुमी सुमती खवटणकर म्हणून एक बायल आसागांवची. नेमकें कितें जालें? ती बायन पडली आनी कितें? आमकां एक अर्ली मॉर्निंग सकाळी आमकां 4:30 आमकां कॉल येयल्लें की बाय ओल्ड लेडी एक 60-70 वर्सांची बायल एक बायन पडल्या, ती जिवंत आहा म्हणून आमकां कॉल येयल्ले. आमी सोमतोच आमी टर्नआउट केलो. आमी सगळे ऑफिसर आमचे स्टाफ आमी पॉयंटार पावले. आमी पळयता ती बाय बरी डीप आसली, 60 फीट बाय डीप आसलेली. आमी आमची लॅडर डबल एक्सटेंड केली, प्लस रोबा मारून खाला सकयल देंवयली बायन. तेन्ना हांव सकयल देंवलो. देंवन पळयलें जाल्यार तिका एक हात नसलेलो. मागीर आमी तेका वयर काडपाक आमी ट्राय केली. हांवें शोल्डराक खांदार घेतली तेका. फायरमॅन रेस्क्यू केले, पूण आमचे ते लॅडर आमची चड आसून म्हणजे ती पावणे आसून खाला 2 मिटर खाला म्हाका वयर चडोवन घेवन मेळोंक ना म्हणून हांवें तिका रोप घालून तिका चेर नेट रोप मारून तिका हांवें तिका वयर काडलें. आमच्या स्टाफान म्हाका हेल्प केलें. आमी तिका मागीर उडून वयर काडलें. आमी तिका मागीर तेंचे फॅमिली 108 आमी मागीर हँडओवर केली. ज्या तरेन तुमी सांगलें, तुमी म्हटलें की लॅडर तुमची जी आसली पळय ती धाकटी आसली, तरी पूण तुमी तुमचे इतले एफर्ट दाखयले आनी तिका रेस्क्यू केली. कितलो तुमकां त्रास जालो ते बद्दल काय कितें? लॅडर धाकटी आसली म्हणजे आमची लॅडर ती 30 फीट एक्सटेंड करून ती 60 फीट जाता. त्या पेक्षा ती बाय आनी खोल डीप आसलेली. सो ती लॅडर तितल्या एका आमकां ती पावोन नासली म्हणून आमी रोप मारून ती सकयल देंवयली. तेचे वरसून आमी हांव सकयल देंवोन हांवें तिका मागीर ते ऑफिसर करून आमी तिका वयर काडली. मागीर तुमी तिका आपल्या फॅमिली कडेन हँडओवर केली? हय, आमी मागीर ती 108 येयल्ले, पुलीस येयल्ले. आमी तांकां हँडओवर केल्ली. ती पॅरलायज आसली, तिचो एक हात एक कट आसलो तिचो. म्हणून ती ऑपरेट करपाक आमकां मातशें डिफिकल्ट जावपाक लागलें. म्हणून हांवें तिका मागीर कोणाक कितें अशी चादर घालून तिका एक शेंद्री घालून तिका मागीर आमी चेर घातली चेस्टासून पांयांक. आनी तिका आमी मागीर हांवें तिका खालासून लिफ्ट वयर केली, शोल्डरा वयर जाता तितली. आनी मागीर म्हाज्या स्टाफान वचून तिका मागीर वयर ओडली. कितल्यांक कॉल येयल्लो? कॉल आमकां सारको अर्ली मॉर्निंग 4:25 येयले आमकां. म्हाका सुमती खवटणकर एज तुमी म्हटलें 65. 65 क्रॉस. पूण नेमकें कितें रिजन अशें की ती पडली काय कितें? अच्छा, पूण फॅमिली कडसून कितें इन्क्वायरी मेवली? ना, ते डिटेल मेळटले आमकां. सर आमचो फुडलो मागीर बसतो सर आमचो मागीर फुडें मागीर इन्क्वायरी करतलो. टोटल तुमचो स्टाफ कितलो आसलो रेस्क्यू करपाक? 3 फायरमॅन, एक ड्रायव्हर आनी आमचो एक ऑफिसर आसलेलो. आमी सगळे मेळोन एक टीम वर्क केले. सेफ्टी तिका वयर काडली? सेफ्ली वर्क तिका डॅमेज तिका पयली खाला पडटाना तिका तकले फाटल्यान इंजर जाल्लेली. बाकी ती फूल बरी आसलेली. त्या हितून ती मातशी भिल्ली मातशी आनी एज आसली म्हणून ती मातशी कापताली. मागीर तिका सेफली वयर काडली. तिका मागीर आमी काडटना वयर तिका इंजरी कांय जावंक ना. तिका सेफली वयर काडली. ओके.